16/8/2018 16/8/2018 जेन्ना कदंबाचे आनी आमचे पळय जे क्लॅशीस जावपाक लागले तेन्ना हांवें एक कोऑर्डिनेशन कमिटी तेंच्यांनी आमच्या भितर जावची म्हणून एक रिप्रेझेंटेशन दिलें। मागीर त्या वेळाचेर 16/8/18 रिप्रेझेंटेशन दिल्या उपरांत तेचेर हे जालें, कितें जालें की वेगवेगळ्या हितून सगळ्यांकडे भोंवल्या उपरांत कदंबाचो त्या वेळाचेर काल्लूस, मागीर हांगासर निखिल देसाय डायरेक्टर कितें म्हणटकूच ह्या सगळ्यांकडे गेल्या उपरांत ते फॉलोअप केल्या उपरांत तेंच्यांनी 2021 4/1/2021 ह्या दिसा कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर्म केली कितें डिपार्टमेंटान आमची आनी कदंबाची कितें दार आसून कळ्ळें न्हू। मागीर परत कोऑर्डिनेशन कमिटी पळय जी आसा न्हू कितें ती तेंच्यांनी बंद केली कितें 4/1/2021 ह्या दिसा बंद केली। म्हाका लेटर धाडले कितें आमी बंद केली म्हणून। बंद केल्या उपरांत मागीर 15/7/2024 परत एक रिप्रेझेंटेशन दिले की ती परत चालू करची म्हणून कितें। मागीर 19/8/2024 परत रिप्रेझेंटेशन दिले ती चालू करची। मागीर परत सीएमा कडेन वचून तेच्या फाटल्यान लागल्या उपरांत मिनिस्टराच्या बी 25/11/2024 ह्या दिसा ती स्टार्ट केली परत 25/11/2024 तर दाराक कोऑर्डिनेशन कमिटी मातशें काडटा जाय मातशें काड। कोऑर्डिनेशन कमिटी जर करून 25/11/2024 आयज 25/11/2025 एक वर्स जालें बरोबर। म्हणटो कोऑर्डिनेशन कमिटीचे कांयच जायना न्हू, काड बेगीन। आता केक काडला हांवें, केक कटिंग सेरेमनी करुया, बर्थडे साजरो करुया कोऑर्डिनेशन कमिटीचो। दवर पळय तू पब्लीक ग्रीव्हन्सीस ऑफिसर, तुझ्या ऑफिसान येवपाक कारण कितें तें सांगता। तू एकटोच हांगासर आहा, दोनूय डिवायडिटी पळया तेंच्यांनी भुरग्याची लग्नां जुळयली बसून कदेलीचेर आनी ते आतां लग्नान व्यस्ता बरोबर। कोणाक चार्ज दिला कितें दिला तो आमकां खबर ना कितें। आनी डायरेक्टर आहा तो एब्सकॉन्डिंग आहा, तो काय ह्या डिपार्टमेंटान येना, येता तुमकां तो खंय तरी आफून व्हरता खंयच्या महलान ताज महलान बरोबर, खंय तरी तेणी ताज महल बांदला। पूण आतां कितें आहा तूं ओल्ड ऑपरेटर न्हू, मातशें केक काप घे, सेलिब्रेशन करुया आयज कोऑर्डिनेशन कमिटी पोत येतले सगळ्यांक वाट सगळ्यांक दी दाखयलो मागीर वाटूया सोड। आनी हे तुका आतां कोऑर्डिनेशन कमिटीची पळय 25/11/2024 ऑर्डर ही डेटेड, हेचें कांयच जावना म्हणजे साहेबाक हांव आतां गिफ्ट दिता, ही फ्रेम लाय ऑफिसान घे, हे पळय कोऑर्डिनेशन कमिटीची फ्रेम पळय, हूक बी वयर लागना, बरो लायला घट लायला सारको की आमी घेतले कमी करता म्हणून। त्यो स्मार्ट सिटीक बसी केल्या पळय त्यो भोंवत रावता कित्याक त्यो चार्जिंगेचेर चलता। थंय बस स्टँडाचेर टॅक्सीवालो पोट भरतालो, रिक्षावालो पोट भरतालो, पायलट पोट भरतालो, दोनापावलच्या रुटाच्यो बसी आहा, बांबोळेच्यो बसी आहा, मागीर सिटी बसी आहा, हेंच्यांनी कितें करप जीव दिवप। आयज स्वताच्या बोल्सांतले पयशे घालून धंदो चलोवचो पडटा, कितलो तेंप करप मनशान आनी कसो जगप सांग। म्हणून तेका लागून हे सगळें आमी केला। तेन्ना तूं पब्लीक ग्रीव्हन्सीस ऑफिसर म्हणून तूं हे आमची भावना सेंटिमेंट आहा सगळ्यांचे पळय ते डायरेक्टरा कडेन पावोवचे अशें आमी तुका मागणी करता तुजे कडेन। आनी कितें आहा पळय विशय पळय आमचे पळय ते एडिटेड क्वॉर्टर्सूय तुजे कडेन चार्ज हय सगळें घातलेलें आहा पळय। आतां तेका हांवें सगळें सांगलां, सांगूंक जाय तें कळ्ळें न्हू। आनी तो तेका ती फ्रेमूय दिल्या हांवें, डायरेक्टराक दी म्हटल्यार ती कितले पर्यंत तेणी दिवप काय ना ते आतां हांव नकळो, तो दितलो काय ना ती म्हाका खबर ना, तेका डेअरिंग आहा काय ना ते दिवपाची। पूण एक 8 दीस आतां कितें जालां आमकां जगपाक खूब मुश्कील जालां। म्हणटा आमी आतां कितें करतले, एक 8 दीस पळयतले। सबसिडी फ्युअल सबसिडीचे पळय आसले पळय ते हेंचे अजून पर्यंत पयशे काय पडोंक ना। सीएमान सांगलेलें कितें 1 म्हयन्या पयले फेजीचे पयशे दितलो आनी सेकंड फेजीचे पयशे आहा ते 2 म्हयन्या भितर दितलो। पूण आयज पर्यंत कितें आहा फोंडा आनी हे आमचे पणजे आनी मडगांव ह्या 2 रुटाच्यो ऑर्डरीच अजून येवंक ना, पयलेच फेजींतल्यो अजून ऑर्डरी येवंक ना। म्हणून तेका लागून जगणें मुश्कील जाल्ल्या कारणान एक 8 दिसांनी तांकां वाट पळोवन परत एक रिप्रेझेंटेशन दितलो, नाल्यार मागीर परत चलो चॅकपोस्ट म्हणून चॅकपोस्टार वचून हय परत स्टार्ट करतले, नाल्यार उपाय ना आनीक जगपाक। हांवें सांगलां सीएमाक, कळ्ळें न्हू, सीएमाक हांवें एक पयर जेन्ना पळय मागीर मिटींग जाल्ली पळय तेन्ना हांवें सीएमाक क्लियर सांगलां ह्यो बशीक हाडप, बशी हाडप लाखांनी पयशे मोडून 30-35 लाख
आनी मागीर तेका ड्रायव्हर पळय, कंडक्टर पळय, तेंचे त्रास काड, मेकॅनिकाचे त्रास काड, सगळे हितून आयुश्य काबार करच्या पेक्षा मागीर इन्शुरन्साचे पयशे, टॅक्साचे पयशे हे सगळे करच्या पेक्षा चॅकपोस्टार वचून तर 2 वरांक रावत जाल्यार 40,000 रुपया जाता. कळ्ळें न्हू. आनी सीएमाक सांगलें तुका पयशांची गरज आसा, तूं यो म्हणून मागीर अर्दे वांटून घेवया दोगूय. कळ्ळें न्हू. पूण तो आसता, तो सदां सुखी मनीस, ताका सगळें जाय ते गावला न्हू, सूख भोगता. तो भोगता थंय. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा पळय मोवी नाका पळय, तो ताका 3 काका सांपडल्या, भाऊ काका, मागीर ब्रह्मा काका आनी आमचो बाबा काका. हे 3 काका हेंचें कलेक्शन करता, हेंकां उरपडटा आनी मोवी नाकाचें पोट भरता. मोवी नाका खुश आहा. कळ्ळें न्हू. म्हणजे सगळे खुशी ना, आमी कित्याक बेश्टे त्रास काडप. पूण आतां कितें या चलो चॅकपोस्ट मागीर घोशणा दिवपाची. सर जेन्ना केटीसी चालू जालेली अब्जांनी पयशे गावता पळय न्हू, ते कशे तरी एकदां मोडूंक जाय. कळ्ळें न्हू. ते मोडूंक कितें करतले मागीर, बशी हाडप आनी कितें करप. आतां 3 रूट तेन्ना नॅशनलायज केले आमचे, मेजर रूट पळय आहले ते पणजे मडगांव, पणजे वास्को आनी वास्को मडगांव, हे 3 रूट नॅशनलायज केल्या उपरांत आयज सर्वीस पळयात कितें आसता. पयलीं शटलाक लायनी लागलेल्यो आसता सदांच थंयसर. पूण अशा तरेन कितें आहा, फक्त पयशांचो चुराडो करपाक. जर तर पयशे मोडले म्हणून दाखयना जाल्यार मागीर पोटां कशी भरतली. फक्त पोटां भरपाचे त्रास आनी मागीर कितें आहा तितून आमी सरपडटा. आमकां त्रास जाता बेश्टे विनाकारण. आमी तुमकां काडिना बशी, आमी तुमच्यो काडिना. तुमच्या तुमी सोपा आनी बंद करा अशें ते. म्हणजे कदंबा आमी चालू करता, हय तेच चालू करता. तुमी एक एक करून परवडना म्हणून बंद दवरल्यो न्हू. मागीर फाल्यां म्हणपाक हात वयर काडपाक मोकळ्या न्हू सरकार की आमी कितें केलां काय तेंच्यांनीच बंद दवरल्या. अशी पॉलिसी सरकारची. आमी आयकना म्हणून. कित्याक आतां पळय ते 4 रुटाचे पळय दोनापावल बी पळय बशी काडल्यो, आमी कोर्टाक वचून ऑर्डर हाडली आनी बशी चालू करून दवरल्यो न्हू आमच्यो. ते तांकां खबर आहा कोर्टाक वयतले करतले म्हणून. ते तेंचो अजेंडा कितें आसा की हांगासर आमकां अशे परिस्थितीन त्रास करप की आपले आपूण इकूनी स्क्रॅप करून आनी घरा वचून. हय. तुमी पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.